माझे नाव पद्मजा नायक. हांव वार्ड नंबर 6तल्यान कंटेस्ट करता. म्हाका सोशल वर्काची म्हणजे समाजसेवेची पयलीं पासूनच आवड आशिल्ली. हांवें लॉ केला साळगांवकर लॉ कॉलेजीन मिरामार. सो आनी पयलीं बी हांवें कंटेस्ट केला फाटल्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक, पण हांवें वार्ड नंबर 5 केल्ले. आतां म्हाका दिसलें की परत एकदां हांवें ट्राय करपाक जाय इलेक्शनाक. आनी लोकांक खबर आसतलेंच, आनी लोकांक जर फॉर बेटर फोंडा जाय जाल्यार लोक एज्युकेटेड मनशाकूच करतले वोटींग. आनी म्हाका एक चान्स दिवचो लोकांनी अशें हांव मागता लोकां कडेन वार्ड नंबर 6च्या. सो तुका कडेन सपोर्ट आहा तेच्या पार्टीचो बी तशें कितें काय? ना, हांव इंडिपेंडंट आसा. लास्ट टायम इंडिपेंडंट? हय, लास्ट टायम इंडिपेंडंट हांव. सो तुका कॉम्पिटिटर कोण आहा वांगडा तुज्या आतां पळयला अशें दिसता तुका? ना तशें कांयच ना. हांवें त्या बद्दल कांयच चिंतूंक ना. म्हाका भरपाचो आशिल्लो सो हांवें भरलो फॉर्म. आय जस्ट गेव वन ट्राय. कितें आसली पयली प्रायोरिटी निवडून तुज्या वार्डाची? म्हाज्या वार्डाची पयलीं म्हणल्यार मेजर थंयसर इशू आसा रस्त्याचो. रस्तो तशेंच क्लीन करपाचें, त्या एरियेक गार्डन बी पडटा तें सगळें मेंटेन करपाक जाय थंयसर सारकें. हे सगळेच म्हजी प्रायोरिटी आसतल्यो. तशेंच आनीकूय खूब गोश्टी आसा, पण ताचेर हांव मागीर उलयतलें. दीस इज द मेजर थींग. खंयची एरिया खंयची ती? वार्ड नंबर 6 कडपाबान.